कळंगूट दर्यादेगेवेल्या एका शेकार पर्यटक आणि शेक कामगारांमदी जाल्ल्या झगड्यात आंध्र प्रदेशाचो पर्यटक भोला रवी तेजा सोंपलो. कळंगूट पुलिसेन कमर सुनार आणि अनिल बिस्त ह्या दोग शेक कामगारां सयत शेक मालक आग्नेल सिल्वेरा आणि ताचो पूत शोबर्ट सिल्वेराकूय अटक केल्या. आम्ही असा कळंगूट बिचाचेर आणि कळंगूट बिचाचेर सध्या पर्यटकांची गर्दी आसा. न्यू इयर सेलिब्रेशनाक लागून देशांतले किंवा विदेशांतले सगळे पर्यटक हांगासर येत आसा. राती जेन्ना शेकाचेर जे आंध्र प्रदेशांचे 8 जाणांचो एक ग्रूप आसलो, भितर बायलां आसलीं, चेडवां आसलीं आनी दादले आसले आणि हे जेवपाक हांगासर ह्या रेस्टॉरंटान येयले आणि जेवपाक येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑर्डर दिली. ऑर्डर दिल्या उपरांत लास्ट उशीर जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी कांय ऑर्डर आसा ती तो किचन बंद जाला. तो उपरांत आनीक ऑर्डर आमी घेवंक शकना म्हणून असो तेंच्यांनी तेंचो हें जालो. पूण त्या उपरांत तेंच्यांनी बिलां वचून आनी तेंची झगडी जाली. बील सुबेज जाला आनी ह्या हितून वाद जालो आनी त्या वादांसून ते कामगार आनी ते ओनर आसले तेंच्यांनी ते पर्यटकांचे मारहाण करता आसतना ते एका पर्यटकाचेर सिरियसली मारहाण केली आनी तो डेथ जालो. बाकीचे इन्वेस्टिगेशन आहा ते कळंगूट पुलीस करतात. हांगासर पुलिसांनी डेड बॉडी आहा ती शिफ्ट केल्ली हाजे वरसून आनी बाकीचे जे इन्वेस्टिगेशन आहा ते सगळे चालू आसा. आतां बाकीचे जे कितें इन्वेस्टिगेशनाची टीम ती येवपाची आसा. मजगती प्रकरणाची खर कारवाई जातली आणि शेकाचो परवानो रद्द करपाची संबंधीत खात्या कडेन मागणी केल्या अशें DIG वर्षा वर्मा सांगता. Yes, so we've taken the necessary legal action. All the accused have been apprehended, and we'll come strong on it. It was not a good incident, but we've taken the necessary legal action. All have been arrested, and we've moved for the cancellation of the license also of that shack, and so that it acts as a deterrent, and this thing should not be repeated. If there is any dispute or any arguments between the restaurant owner or the tourist coming, they should always call the police. We are there to help them out and not take anything in their hands. So we'll be coming heavily on these incidents. स्टुडंटा खातीर कळंगूट केन्ना काम करता.